उगडापण पुस्तकांतलें वाचत. तेदवां दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवन देवाची मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उडोवन येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या ताळान ताणें बोब मार म्हळें, नाका, आमच्या देव सेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं, ह्या रूख झाडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात. आनी मोर घाल्ल्या सो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेलें म्हाका आयकलें. इस्रायेलाच्या समेस्त कुळयां मदले ते. हें जातच कोणायच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तातूंत सर देसां भासांचो आनी जाती कांतीचो लोक आशिल्लो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शिंयासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो. आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटालो, तारान शिंयासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारान शेळये तावन. सिंहासना भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले, वयतें, आशिर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवां मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे धगले घालन आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेनांदनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तो वळताने म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्स ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस पोरा. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस पोरा. पृथ्वी आनी तांतली क्रेस्काय सगळी सर्वेस पोराची. संवसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्यावय स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस पोरा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळना. ताच्या पवित्रळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तीक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस पोरा. तसल्याक सर्वेस पोराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां ताचे दर्शन पळोवंक आशेतात. तुझे मुखामळ पळोवंक त्रेकता हिंच जाकोबाच्या देवा. असली मनशां तुझे दर्शन
सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्यां तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हूण जाणाव. ताचे तें अशें बरवसलेलो हरी एकलो, जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगराक सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्त ताचे सरशी आयले. तोळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी मनशां आसात तीं कितलीं बागी, सर्गींचेर आस तांचें. रुदान करतात तीं कितलीं बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादीं बोळीं कितलीं बागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात तीं कितलीं बागी, तीं दादोशी जातलीं. दया दाखयतात तीं कितलीं बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाचीं कितलीं बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी, तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदवनी बगतात तीं कितलीं बागी, सर्गींचें रास तांचें. म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक, दगदवनी बगोवंक आनी सरतारांची गटपां कर तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी कितलीं बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सरकारासांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसलेल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिलां. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी सर्व सांता भक्तांचो दीस आचरण करता. पवित्र सभेंत जायते सांत सांतिन्यो आसात जी अधिकृत रितीन पाप साहेबान सांत वा सांतीन म्हूण तांकां पासारलेले वा पासारूंक जायनातलीं जायतीं आसात. तांचोय आज आमी संभ्रम आचरण करता. सांतीपण फकत थोड्यांचें देणें न्ही, बगर हर एका व्यक्तीक देवान दिल्लें एक आपोवणें. आमच्या दिसपडट्या जिणेंत आमी सांतीपणाच्या मेटांनी सोमकूंक देव आमकां आपयता आनी तोच आमकां मजत दिता, आदार दिता. तर सांत म्हळ्यार कोण? क्रिस्ती संप्रदायांत सांत ह्या शब्दाचें मूळ ग्रेक उतर आगियोस असो शब्द पोरण्या सोल्ल्यान जेजूच्या की पयलें जियेले सर्व विश्वासी व्यक्ती वा जेजूतय नव्या सोल्ल्याचे सर्व सांदे, चड करून सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत हें उतर सर्व क्रिस्तांवांक वापरतले. सुरवेर हें उतर मार्तीर बावडट्या खातीर जीव दिल्ले हांकां मात्र वापरलें, तर उपरांत क्रमेन हें उतर बोरी क्रिस्ती जिणी जियेल्ल्या अवंकारींक, गवळ्यांक, मटवासींक, धर्मीक मेळाच्या घडणाऱ्यांक, मिशनरींक वापरलेलें आसा. आत्मीक दृश्टीन एक सांत भक्त म्हळ्यार कोण? आपापल्या बेसा प्रमाणे वेळा काळाक सरी जावन बऱ्यांतली बरी कातोलीक क्रिस्ती जिणी जियेल्ली, देवाक मानता तसलीं आनी हेरांक उत्तीम देख सावन जियेल्लीं जावन आसात. तो त्याग, सॅक्रिफीस, दंडवण्यो करून संवसाराक आनी वायटाक पाट करून क्रिस्ताचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव केल्ली ती जावन आसात. देवातय आनी पेल्यातय विशेष मोग आनी विश्वासीपण दाखयल्लीं ती जावन आसात. ह्या खातीर तांकां देवातावन विशेष सकत आनी असर्यां करची पदवी सयत मेळ्ळ्या.
पवित्र सभेन तांकां अल्तरेचो मान दिला आनी ती आमचे खातीर विशेष रितीन देवा लागीं विनंती करूंक आनी आमकां गरज आशिल्लें देवा तावन जोड दिवंक ती आमकां सकतात. सांत जाय तर कितें करूंक जाय? सांतीपणाची आशा, उर्बा, उमेद आमकां आसूंक जाय. हांवें एक सांत जाय म्हणली उमेद पयली काळजांत पेटोवंक जाय. जर हांवें धाकटेर इंजिनियर पायलट जावये तर खंडीत जावन सांती जावयेत. पूण म्हजी आशा कसली, हांव कितें आशेतां तें कुशेन करूंक हांवें मुखार सरूंक जाय. दुसरें, सांता बरी करचें न्ही, बगार सांता बरी जियोवचें. ह्या दोनांयती फरक आसा. नाटन आनी अनुकरण आमकां सांत करिना, बगार नीज प्रामाणीक क्रिस्ती जिणी आमकां सांत करता. तिसरें, आमकां एकल्याक देवान सांतीपणाक आपयल्ल्याक आमकां आपोवणें दिलां. हें म्हज्यान जावचें न्ही. हांवें सांत जावन करी जाय जाल्लें सादान कांय व्हडलें ना. सांत जावन फायदो कितें हें याजकाक आनी धर्मिकांक सांगलें, आमकां न्हय. अशें चिंतलें तर आमी आमच्या मुळाव्या आपोवण्याकच विरोध वेता. वातिकान दुसरी विश्व महासभेचें पवित्र सभेचें दस्तावेज लुमेन जन्सियूम हेंच म्हणटा, पवित्र सभेन सर्वांकी बागेवंतपणाक आपयला. खंयचोय बेस जावं सांतीपणाक आमकां अवकाश करून दिता. चवथें, हांवें म्हजेच सक्तेन सांत जावंक जायना. देव म्हाका बागेवंत करता, पूण प्रयत्न हांवें करी जाय, पूण इनाम दिवचें देवान. पांचवें जावन आदर्श जावन जियेल्ल्या सांतांक पळोवन आमी शिकचें. आमी येदोळची जिणी जियेल्ली ती कशी आसूं, पूण नवी सुरवात करूंक केदाळय आमकां अवकाश आसा. कोट्या संवसारांत तरी वेळा काळाक बागेवंतपण जियेल्लीं मनशां आमकांय बरोवशाचें कीर्ण जावन आसात. बागेवंतपण आशिल्ल्यांक देव खंडीत निराशे करिना, बगार कुरपे वयर कुरपां आमकां वत्ता म्हणटा, आमकां खंडीत जावन वत्ता. सवें जावन बागेवंतपणाक जाय आमकां बरें शेगूण. सर्व शेगुणा भितर व्हरतो शेगूण देवाचो आनी पेल्याचो मोग हो जावन आसा पवित्र पुस्तकाचो सार. क्रिस्ताची जिणयेची रीत आनी तत्व हें देवाचेंच नियम. वर्ती कामां करून कोणी सांत जाल्ली न्हय, बगार देवाचो आनी पेल्याचो मोग म्हणल्यार साद्या तत्वा मरिफात ती जियेल्ली. मोग सर्व शेगुणाचें मूळ. जर कोरो नितळ मोग करूंक शिकल्या तर आमी सांतीपणाच्या वाटेरच येदोळूच आमी आसा. सातवें जावन सांतीपण एका दिसाचें काम न्ही, बगार आमचें तें निरंतर प्रयत्न. पूण हाका आडखळी आजार आसात, अस्कतकाय जायती आसा, पूण देवाच्या आदारान आमी खंडीत जावन कितेंय करूंक शकता. सांत पावलूची ती जोगतीं उतरां, म्हाका बोळ दितेल्या देवा सवें सर्व संगती हांव करूंक शकता. देवाच्या कृपेन हांव सर्व करूंक शकता. तशें म्हूण सांतीपणाच्या आमालान बडोवन संवसारांतलें जिवन आमी विसरचें न्हय, बगार सदांचें जिवनच आनी म्हजो बेसच म्हज्या सांतीपणाचें पांपाळें जावन हांवें घेवचें. आमी एकल्यांनी सांत जावयेत. सांतीपणान जियोवचे व्यक्ती आज आमचे मदें जायते आसात. तांची आमी देख घेवंक जाय. तर आज हो संभ्रम आज आमी आचरण करता आसतना सांतीपणाचे मिसांव आमकां सर्वांक लाभलें आसता. आमी सर्वांनी ह्या सांतीपणाच्या वाटेर सोमकोंक आनी एक दीस आमच्या जिणयेचो शेवट जोडूंक आमी कृपा मागया. आमेन.